मायणे निरंकाल वाठारांतल्या अच्युत गांवकर हांच्या घराच्या आंगणात बिबट्याचो वावर वाढला। हाका लागून वाठारांत भिरांतीचे वातावरण पातळ्ळा। फाटले कितलेशेच म्हयने जाले बिबट्याचो वावर सुरू आसा। हो बिबटो सुणी आनी माजरां व्हरता। बिबटो रातच्या वेळार येता तो सगळो प्रकार CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला। हे विशीं राना खात्याक कळीत केले, मात तांच्यांनी हाचे कडेन दुर्लक्ष केलां। आता तरी राना खात्यान पांजरो लावन ह्या बिबट्याक धरचो अशी मागणी अच्युत गांवकर हांणी केल्या। किती बिबटे येता हांगा? बिबटे येता। कितले तेंप जालो? बिबटो म्हणजे सदां येता, केन्ना केन्ना आठवड्याक येता, मदीं मदीं येता, चालू येता। आमी फॉरेस्टान कंप्लेंट दिल्ली, फॉरेस्टान कांय एक्शन घेवना। आमी पेपराचेर तरून भारतातून घातलेलें, पडला म्हणून तेणी पेपराचेर घातलेलें आनी तेणी एक्शन घेयना। ते म्हणटा कुत्रे पोसना, आमी कुत्रे नात आतां, ते येवन सदां घरा कडेन येवन भोंवताय फाटल्यान। आतां माजरां व्हरपाक लागले। फाटल्यान माजर बेस्ट येता, कुत्रे नाका फाटल्यान फुडल्यान सगळे भोंवता अशें दिसाचे बी भोंवता। दिसाचे 30 वयता। एक दीस जुम्म माजरां घेवन तापकन माजरां घेवन घरां येवन आनी त्याच प्रमाणे भितर चल्याक जाता। एक दीस चल्लेलो आमी 30 सहज येयलो वाघ पयलीं म्हणजे 5 वर्सां आनी तेजे पयलीं आमी बिबटो धरलेलो फॉरेस्टाक बिबटो धरलो वाघ। काय वर्स पयलीं धरलेलो? हय एक कांय वर्स धरलो। तेका सांगलें फॉरेस्टान सांगलें बिबटो सद्दां येता म्हणून कोण एक्शन घेयना आनी कांय करना हे। कितें करपाचें कांय जाता, कित्याक आमी कित्याक बारके भुरगे आसता कोण 30 उदक ना वयता भायर तेन्ना कांय भंयच न्हू, कितें करता हिंगा अशें करपाक कांय हे फॉरेस्ट एक्शन घेयना। सो फॉरेस्टान एक्शन घेतलो तो टायमूय नासता कांय ना, टायम कसो न्हू तेन्ना येवपाक हांव झुकून येता हांगा बसता थिंगा। सो फॉरेस्टान एक्शन घेवची म्हणून फॉरेस्टान एक्शन तर घेवपाक कितें करपाक जाय आमकां एक जाळी तरी दी आमकां घरा सरपोटी कितें फॉरेस्टान दिवपाक आमकां न्हू कितें घरापोटी दिल्ली। घरा कडेन बिबटो येता खंय? हय बिबटो येता। कितले तेंप जालो? चालूच आसता तो, डेली येता? डेली येता, आठवड्यातल्यान एकदां तरी येताच। दिसाचो येता काय रातचो येता? रातचो येता। आनी कितें माजरां आमी कोणाक कुत्र्यांक बी येल्या? माजरां आमची 5 येयली तेणी आनी कुत्रे खूब येले तेणी। कुत्रे बीन येल्या? कुत्रे पोसलेले दवरिना ते। आतां पोसल्या तुमी कुत्र्यांनी? आतां पोसलेले पण तेणी व्हेले तेवूय येले। आनी भुरगीं बी? भुरगो आसा न्हू तो भायर बीन येता न्हू ताका लागून डेंजर तो। सो हांगा दिसाचे येता? दिसाचे येता, दिसाचे ना रातचे चडशे येता। 3 सांज जाली 3 सांजचे रातचो अंदाज म्हणजे काय ना, केन्ना येता अंदाज ना का केन्ना येता। 4 आतां केन्ना पयर येयल्लो? पयर येयल्लो, पयर 12:30 सुमार येयल्लो रातच्या। रातचो। सो कोणाक येयला बीन ताणी? कुत्र्यांक माजरांक कोणाक येला? कोणाक व्हरोना तो, आमी रोकडीच उठोवन दार हें केलें न्हू बडयवन तेन्ना गेलो तो। सो ह्या वाठारान हांगा कितलेशेच बिबटे गेले कांय वर्सांनी येता। सो फॉरेस्टान आमी कितें कळयलें तुमी? फॉरेस्टान सांगलेलें आमी फोंड्यान सांगलेलें तेंच्यांनी कुत्रे पोसता, कुत्रे पोसनाका म्हणून सांगलेलें। पोसता म्हणून येताच तो म्हणटा, कुत्र्यांक लागून येता कुत्र्यांक लागून येता म्हणटा। पिंजरो मागल्यार दिना ते आमकां, म्हणल्यार धरून मागीर पिंजरो लावचो आमकां लावपाक जाय। मायणे निरंकाल हांगसरल्या अच्युत गांवकर यांच्या घरा कडेन गेले कांय म्हयन्या पासून एक बिबटो वावरता। हो बिबटो त्यांच्या घराच्या आंगणात येता आनी माजरां तशेंच कुत्र्यांक घेवन वयता। गेल्ले कांय म्हयन्या पासून हांगा तेंच्यांनी पयलीं फॉरेस्टाक कळयल्लें, पूण फॉरेस्टान तेची दखल घेतली ना अशी तेंचो आरोप आसा। कांय एक 10-12 वर्सां पयलीं हांगा तेंच्या घर फाटले वटेन फॉरेस्टान हांगा बिबटो जेरबंद केल्लो। तशेंच गेल्ल्या वर्साक हांगा ते शेजाराक एक प्रल्हाद सतरकर म्हणून आसा, ते गेल्या कुत्र्याचेर ह्या बिबट्यान हल्लो केल्लो। सो हांगा ह्या ग्रामीण भागांत चडसो बिबट्याचो वावर आसा आनी
चडांत चड म्हटल्यार हांगा एकोडे घरां आशिल्ले कारणान बिबट्या केन्ना येता केन्ना वयता हे तांचो पत्तो आसना. सो हांगा जी भुरगीं रस्त्यार किंवा आंगणात खेळटात तांकां डेंजरस आसा अशें तेंचें मत आसा. सो फॉरेस्टान हेची दखल घेवची आनी ते बिबट्याक जेरबंद करचो अशी तेंची मागणी आसा. निरंकलच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.